Will the Minister of Water Reserve? Yeah. Speaker, sir, answer is as per computer reply. जे कलना रिवराचे फ्लड जाता आणि ते सगळी घरां थिंगासर उदक येता आणि शेतांनी सगळे नश्ट जाता. ह्या बद्दल ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर कितें उपाय काडलेला? स्पीकर सर, बाब प्रवीणान जो प्रश्न विचारलेलो आसा तो चड करून फाटल्या 3 ते 4 वर्सांत फ्लडिंग जावपाची लो लायंग एरिया जी आसा ती फ्लडिंग जावपाची सिच्युएशन थंय आसा. तिलारी प्रोजेक्ट जाले नंतर सावथ महाशय फ्लड येनाशिल्ले, पूण हल्लीच्या 2-3 वर्सांत क्लायमेट चेंज मागीर पॅटर्न ऑफ रेन्स वगैरे वगैरे ह्या बदलामुळे लो लायंग एरिया पेडणे जे आसा पळय न्ही त्या भागांत फ्लडिंग जाता. हे फ्लडिंग जावचें न्ही म्हणून काही उपाय मेजर उपाय घेवपाक केल्ले आसात आनी तातूंतलो एक मेजर उपाय म्हटल्यार साळ विलेज जी आसा ती आमी मोठो बंदारा घेवपाक केल्लो आसा आनीक त्या बंदाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान उदक थंय हाडिल्लें वतलें. दुसरे जी उपाय जो करपाक केल्लो आसा तो म्हटल्यार कलना नदी जी आसा त्या कलना न्हंयचेरय बीन जो बंदारो आसा तो बंदारो परत रिकन्स्ट्रक्ट करपाक पळयतात आनी त्या बरोबर थंय पंपिंग स्टेशन करून पळयतात जेणे करून तुमकां उदक सप्लाय जातलें. कलना नदी आनीक साळ विलेज हे दोनूय कडेन तशें म्हणजे कलना न्हंयचेर आनीक दुसरें शापोरा नदी ह्या दोनूय हांचेर बॅरेजीस तशें जाल्यो किंवा बंदारे तशें जाले की उदकाचे सकल फ्लो चड येवपाक जावचें ना. ह्या शिवाय एक 2-3 मेजर्स फॉर एग्जाम्पल रियल टायम इन्फॉर्मेशन म्हणटा तशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही म्हणजे कॅचमेंट एरियेक जेन्ना जेन्ना पावस पडटा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचें. बेज्ड ऑन दॅट आमी तांकांय कळोवंक शकतात की हाय टायड जो आसा पळय न्ही त्या वेळार जर धरणांतल्यान उदक सोडलें जर जायत जाल्यार फ्लडिंग जावंक शकता. आनी म्हणून सभापती महाशय की 2 पद्दतीन नॉन स्ट्रक्चरल आनी स्ट्रक्चरल अशे पद्दतीन आमी उपाय करपाक केल्ले आसात. नॉन स्ट्रक्चरल जो उपाय आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार रियल टायम इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम ही इम्प्लिमेंट केल्ली आसा आनी त्यामुळे आमी बरोबर जेन्ना हांगसर फ्लडिंग टायम आसता म्हणजे आमचे कडेन तो डाटा आसा फ्रॉम डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी तो डाटा तसो आसलो आमी तांकां इन्फॉर्म करतात की उदक डिस्चार्ज करचें न्ही अशें म्हणून आनी त्यामुळे बऱ्याच बाबतींत फ्लड कंट्रोल जाल्लो आसा. पूण हाजेर अजून परत मुखार जर बरें नियंत्रण येतलें जर जायत जाल्यार हे 2 बॅरेजीस जे आसा पळय न्ही बंदारे जे आसा पळय न्ही एक कलना न्हंयचेर बंदारा आनी दुसरो जो आसा पळय न्ही तो आमच्या साळ गांवांत शापोरा न्हंयचेर बंदारे दोनूय जावचे पडटले. तातूंतल्यान हे फ्लड कंट्रोल जे आसा पळय न्ही तें क्लियर जावंक शकतलें. ताज्याय मुखार एक स्टेप मुखार वचून म्हणटा हांव कलना न्हंय जे आसा पळय न्ही मुखार तो मुखार आनी एक बॅरेज जमता जाल्यार पळोवपाक जाय जेणे करून टायडल उदक जें आसा पळय न्ही तें टायडल उदक भितर येवचें ना. टायडल वॉटर कित्याक खंय वता आमच्या शापोरा पर्यंत वता सॉरी आमच्या हांगा पर्यंत वता साळ न्हंय पर्यंत वता साळ गांवा पर्यंत वता साळ गांवा पर्यंत. तर टायडल उदक जें आसा पळय तें सकयल जर ब्लॉक केलें जर जायत जाल्यार वयल्यान जो उदकाचो फ्लो आसा तो ब्लॉक जावचें ना आनीक जें फ्लडिंग जाता पळय न्ही तें जावपाक रिड्यूस जातलें अशें दिसता म्हाका. क्वेश्चन बी जे कलना रिवर आसा पळय सर ते एप्रील मे म्हयन्यान तो सारको ड्राय जाता आनी तेजे म्हाका दिसता तेजे सारके फातर दिसता कित्याक त्या टायमार कलना रिवरार थंयसर आमच्या पेडणेच्या लोकांनी थंयसर स्ट्रायक केल्लो त्या टायमार कित्याक थंयसर उदक कांयच नासलें आनी आतां सद्या थंयसर पंप हावस बांदपाक चालू केला. सद्या आमकां चांदेला प्लांटाकूच उदक मेळना सफिशंट जाल्यार ह्या कलना आतां प्लांट बांदता पळय ते हेका कशें सफिशंट उदक मेळटलें? स्वाती महाशय प्रवीणान जें म्हटलां पळय न्ही कलना नदी जी आसा ती एप्रील मे म्हयन्याक ड्राय आसता म्हणून. केन्ना केन्ना अशें आसता की कॅनल जो आसा रायट बँक कॅनल जो आसा तो एखादी ब्रीज जालो जर जायत जाल्यार उदक येना आनी म्हणून आमी थंय बंदारो जो जुनो बंदारो आसा तो मोडून आतां नवीन बंदारो घेवपाक पळयतात आमच्या कलना नदीचेर जेणे करून उदक जें आसा पळय वयर स्टोर जातलें. आनी तुमी जें म्हटलां पळय न्ही की 30 mld उदक सुद्दां आज मेळना आसा तेजें खंय
चांदेल प्लांटा खातीर भरपूर उदक आसा, चांदेल प्लांटा खातीर उदकाची कमी ना, पूण तरी आसतना आमी प्रोविजनल अशें म्हणून आमी हांगसर बंदारे घेतात, खंय कलना नदीचेर बंदारे घेतात, बैलपार म्हणटात थंय, आनी त्यामुळे तुमकां हे दोनी हांकां पॉयंट जे आसात ते दोनी पॉयंटाक उदक मेळूंक शकतलें. पण म्हाका दिसना तुमी म्हणटा की तें सफिशंट उदक आसा, पूण आमकां एप्रील आनी मे म्हयन्याक पेडण्यांक खूब त्रास जाता उदकाचे. तेका लागून सरकारान म्हाका दिसता जे सालावले रिवराक उदक आसा तें म्हाका दिसता आमच्या कळना रिवराक डायवर्ट करपाची गरज आसा. साळावले रिवराक सालावली उली ह्या वाजून बाबा साल रिवर साळ नदी जी आसा, साळ नदी न्ही ती, शापोरा न्हंय, शापोरा गांव साळ, शापोरा साल रिवरा, शापोरा नदी आनीक साळ हो गांव आसा. हांव आनी डॉक्टर आमी पळोवपाक गेले, इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, आमी वचून पळोवन आयल्यात. इवन जागो सादारणसो आतां इतले प्रोजेक्ट जाता आमच्या पेडण्यान, जाल्यार तांकां आमकां सफिशंट उदक जाय पयलीं आमकां. तेका लागून गव्हर्मेंटान न्ही त्या खातीर लक्षांत घेयात. सादारणशे एक 15-20 दीस पयलीं हांव साळ गांवांत गेल्लो, वचून तें पळयलां हांवें. आनीक थंय जो आमी प्लांट घेवपाक पळयतात आनी बॅरेज घेवपाक पळयतात तें काम आमी वर फुटिंगाचें करूंक पळयता, जेणे करून बिचोली बी तांची उदकाची अडचण जी आसा ती पयस जावपाक जाय आनी पेडणेची बी अडचण आसा ती पयस जावपाक जाय. ऑन अ वर फुटींग आमी घेवपाक पळयतात तें काम. ओके स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. पेडणे संदर्भात विषय आणि बाकी अख्ख्या गोंयची कित्याक उलोवपाक जाय? विषय आसतो पेडणे संदर्भात न्ही. बुलय तुम्ही म्हटले न्ही साळ गांवांत लास्ट 4 वर्सां बुट्टी येता, पोरू तर अक्षरशः रातच्या 3 उदक येयल्लें आसा. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना बुट्टी येतात तेन्ना सरकारान कितें जागा जावपाक जाय? हे गोष्ट आतां पोरू जाल्ली आसा न्ही, जर कन्सर्न ऑफिसरा कडेन विचारले जाल्यार ते अजून म्हणटा एस्टिमेट तयार ना म्हणटा, अजून म्हणटा स्टडी करूंक ना. 1 वर्स जावन येयलें. अंदू पावस येयले जाल्यार कितें? हांव दुसऱ्या गांवांत रावन सुद्दां म्हाका लास्ट 2-3 दीस जेन्ना पावस आयलो, जेन्ना सुटी बी दिल्ली, तेन्ना टेन्शन जातालें, केन्ना उदक येतलें हो भंय आसतालो. सो हांव कितें म्हणटा, ही गोश्ट न्ही आमी काळजीपुर्वक घेवंक जाय. सेकंडली आमी कितें म्हणटा, तांकां कितें प्रॉब्लेम जाले, पोरू घरां बुडली, म्हाका दिसना तेंचें कंपेन्सेशन अजून दिलें म्हणून. प्लस जेन्ना ती घरां बुडटात त्या लोकांक शिफ्ट करपाक कितें शेल्टर तयार केल्लो आसा, कितें मशिनरी आसा, थंय फक्त बोर्ड लायिल्ले आसा, सगळ्यांक डिझास्टर मॅनेजमेंट खबर आसा, इतलीच गोश्ट. फुडें कांयच जायना. उदक येता लास्ट 3 वर्सां, येता वयता. हाचेर कितें जाता? इतक्यान प्लान तयार जावपाक जाय आसलो. हे असले गोश्टीक आमी प्रायोरिटी दिवपाची खूब गरज आसा. आज आमी लोकांच्या जिवना बरोबर खेळटा. थंय एक बेकरवालो आसा, भट्टीवालो आसा, तेची भट्टी पोरू सारकी बुडोवन गेल्ली. ताका बाबडे कितें मेळ्ळें कंपेन्सेशन? कांयच मेळोंक ना ताका. तेची चवथ कशी गेली ती कोण जाणा. प्लस तेंच्या सगळ्यांच्या घरांत उदक वता, सगळ्यांक पेंट काडलो सुद्दां जाल्यार तो डाग वचना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हे गोश्टीचेर खूब मातशें सिरियसली हें करपाचें. स्पीकर सर, दोतोर गांवकारान जें कितें उलयलां पळय तातूंत तथ्य आसा. गोंयकार मनशाक तो मागीर सांग्यार आसूये, तो मागीर आमच्या दाबाळ निरंकाल आसूये, किंवा मागीर म्हापसा आसूये तार नदीच्या कुशीन, किंवा तुमच्या बिचोले आसूये किंवा पेडणे आसूये, गोंयकार मनशाक आपल्या घरा भितर त्रिसांजे वेळार सुशेगाद रावपाक मेळपाक जाय. असो दुग आसपाक जायना पावसांत की बाबा खंयच्यान हुंवार येतलो आनी आपल्या घरांतले सगळे वतले अशें म्हणून. आनी त्या खातीर हांवें सांगिल्लें आसा की ऑन वर फुटींग तुमचे पेडणे आनी बिचोले हे दोनूय गजालीचे म्हाका म्हयन्यांतल्यान एक दीस येवचे पडल्यार कोता येता. विथ माय एंटायर माय टीम ऑफ ऑफिशियल्स आय विल कम ओवर देर, परसीव दीस मॅटर. आनी काम जेन्ना सुरू जातलें, आनी तें सुरू जातलें केन्ना 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी, इमिजिएटली ऑन अ प्रायोरिटी, ऑन अ टॉप प्रायोरिटी आय एम गोइंग टू टेक अप दीस प्रोजेक्ट्स. मुख्यमंत्र्यान बजेटान म्हणिल्लें आहा की एक फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट at the cost of more than 100 crores to implement flood control measures in the areas badly affected on Madhai, Shapora, Mapsa and Kandepar river. 100 कोटी रुपया ताची तरतूद केल्ली आहा. हें अशें अनावन्स केलां बजेटान. तुमी जें कितें उलयलां हातूंत एकूय उतर फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टाचें ना. सो आर यू अवेअर ऑफ दीस प्रोजेक्ट? बिकॉज दीस प्रोजेक्ट कम्स इन द बजेट. 100 crores have been allotted for it. These issues are not of 100 crores. These are small expenditure.
हो प्रोजेक्ट तुमचो आसा काय बजेटाचे फकत अनाउन्समेंट? आर यू अवेअर ऑफ दिस प्रोजेक्ट? Then what activity you are doing under that project? Pardon? Then all these activities that you have said, आमी अशें करतले साळान, आमी फाल्यां वतलो आपूण हय. हे फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टान कितें येता? Exactly what it is. Because this announcement has been made. That is what I have said. At Sal village, आमी बॅरेज घेवपाक पळयतात. जी बॅरेज जातरी उदकाचो फ्लो जो आसा तो कंट्रोल जातलो एक. नंतर दुसरी बॅरेज आमी तेवढच्यान कलना न्हंयचेर घेवपाक पळयतात. ती बॅरेज थंय घेतली म्हणटकीर थंय तशें फ्लडाचें कंट्रोल जातलो. त्या बरोबरच जे जाग्यार बँक ऑफ द रिवर, हांव फॉर एग्जाम्पल साळजन गांवांत गेलो पळय थंय पयलें जर जायत जाल्यार न्हंयची देग जी आसा सगळी कोसळून गेल्ली आसा आनी उदक गांवांक येता. इवन लो लेवलाची सुद्दां अशी परिस्थिती आसा काही ठिकाणी. फ्लड मिटिगेशन एट शापोरा. ओ क्वेश्चन. शापोरा बजेटान अनाउन्स केल्लें आहा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टान येता म्हणून. वॉट एक्झॅक्टली यू आर गोइंग टू डू इन शापोरा? दिस इज माय पॉइंटेड क्वेश्चन. स्पीकर सर, फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट शापोरा जो त्यांनी सांगलो पळय न्ही, त्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आम्ही वर्ल्ड बँकेच्या सहकार्यान जी शेल्टर्स होम आणि इट इज ऑर्निंग सेंटर्स ही जवळपास 12 तालुक्यांनी वेगवेगळे कडेन प्लॅन केल्या. भितरली 8 काय 9 सेंटर्स एक्झॅक्टली जी आसा ती रेडी जाली फ्रॉम काणकोण टू द हांगासर पर्यंत. म्हणजे मांद्रेचे सुद्दां ताजे रेडी जाले. मांद्रेचे हँडओवर केले. पर्वरी एक आमी बांदला. पर्वरी आमी ऑलरेडी. बिकॉज सर आय थिंक मुख्यमंत्री घुसपाला म्हादय शापोरा म्हापसा आणि खांडेपार म्हणतो स्पेसिफीक घाला आणि 100 कोटी हाजेर तूं मोडटा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट. क्वेश्चन आहा शापोराचो म्हणून हांवें इश्यू रेज केला. तूं आतां काणकोण बिणकोण ते हातून तुवें इन्क्लूड करूंक जाय. ना हांव तुका एक्झॅक्टली फॉर द फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टा खातीर जी सरकारान जी काळजी घेतल्या पळय न्ही ओवरऑल गोवा स्टेटीत त्या सगळ्या हेजेर इट इज फ्लड कंट्रोल सेंटर्स. ओके, ही जी 5-6 कडेन जी आमी केल्या पळय न्हू ती सगळी जाय जाल्यार तुका डिटेल्स त्याची जी प्रत्येक सेंटर आस्किंग अबाउट शापोरा बिकॉज दॅट इज द पॉयंट इन क्वेश्चन. हांवें तुका त्याच खातीर सांगलें की ही सेंटर्स ऑलरेडी रेडी जाल्या. ओके, आनी ताजी ऑलरेडी भितरली अर्दी सेंटर्स जी आसा ती हँडओवरूय केल्या आमी त्या बाबतींत.